वर्साचो सादो काळ 27वो आयतार. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. अध्याय 2 ओवी 18 ते 24. सर्वेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकटो आसलोलो बरें न्हय. हांव ताका एक फावो तसली सांगाती करतलो. सर्वेस्परा देवान जमनीवेलीं सगळीं जनावरां आनी अंतरावेलीं सगळीं सुकणीं रोसलीं. तांकां कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां आदमांशी हाडलो. दर एका आदाम नांव दितालो आसलो तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगळ्या गोरवाशी मनजातींक, अंतरावेल्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळ्या रानवटी मनजातींक आदामान नांवां दिलीं, पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सर्वेस्परा देवान आदामाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत आदामांतान काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका आदामाशी हाडली. तेन्ना आदामान म्हणलें, सेकी ही आसा म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली, कित्याक नोर आचेतान तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी एके बायलेक एकटवतलो आनी तीं दोगांय जाणां एकूच कूड जातलीं. तीं दोगांय दादलो आनी बायल विंगळीं आसलीं, पूण तांकां एकामेकाची लज दिसनासली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. बरयलेले चिटी वयले वाचप. तरी देवदूतान मातसो ल्हान जाल्ल्याक मुणके जेजूक आमी पळयताव. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेचो आनी मानाचो मुकूट ताच्या माथार घाल्लो आसा. अशें ताणें देवाचे दयाळे एक एकल्या मनशा खातीर मरण भोगचें आसलें. देव सर्व वस्तूंचो ओरोंब आनी शेवट सगळ्या आपल्या पुतादुवांक मोहिमेक व्हरूंक ताची येवजण आसली देखून ताणें जेजू कोश्टा दगदा वरवीं संपादनेक पावोवंक जाय आसलो. कित्याक म्हटल्यार जेजू मनशाक सोडवणेचे वाटेन चलोवन व्हरता. तो फुडारी, कारण तो मनशाक पातकांतली शुद्ध केलेल्यांक एकूच बाप आसा. ह्याच खातीर ताका आपली भाव भयण म्हणून तो लजेना. देवाचे उतरे, देवाचे व्हड उपकार. मार्को प्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 10 ओळी 2 ते 16. थोड्या फारिझेवांनी लागीं सरून जेजू कसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणें सांगलें, मोजेसान लग्न मोडणें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडूंक दिवंक रजा दिल्या. तेन्ना जेजू तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रोशनीच्या रुंबाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केला ते मनशान दोशी करूं नये.
घरान नव्यान भितर सरतच शिसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड परतवार करता, आनी एक बायल आपल्या पतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती परतवार करता. धाकटुल्या भुरग्यांक जेजून हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सरशी हाडटालो. शिसांनी तांकां खोलायेन परतिली. हें पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हटलें, सपुल्या भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेगीन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.